नमस्कार, हांव संध्या आनी गोंयची धुवचार ह्या गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। आज हांव एक अशी वेगळी रेसिपी घेवन आयिल्ली आसा जिची नांव जावन आसा टकाटक कुरकुरे इन स्क्वेअर। ही एक तांदळाची पिठा पासून तयार जाल्ली एक रेसिपी आसा आनी एकदम नमकीन म्हणटा पळय आमी तशी, गोड बी न्ही। आतां चवथीचे दीस सगळें गोड गोड आसतलें, तर हें न्ही एक नमकीन तिखट चटपटी अशी रेसिपी। चलात तर वेळ पडयनासतना आमी ह्या रेसिपीक सुरू करुया। तेजे खातीर हांवें हांगा एक बावल घेतला। ह्या बावलाक न्ही 1 कप हांवें तांदळाची पीठ घेतलां आनी हें एक न्ही कप सेट करात। ह्या कपान जितली तांदळाची पीठ घेतला पळय तेजे धाकटे कप एकदम पाव कप चण्याची पीठ घेतलां, म्हणजे 2 थंय 3 चमचे जातले तें चण्याची पीठ। हांगा हांवें सोडा घेतला, खावपाचो सोडा, आनी हे सगळें न्ही आमी आतां चमच्यान मातशें बरें अशें मिक्स करून घेवया। बेसनाक मातशी गांठी बिठी आसतात न्ही, अशी मातशी चाळून घेवप। आनी हें आतां कुशीन दवरया। ह्या सायडीन न्ही गॅसाचेर हांवें एक लोकणें दवरलां। त्या लोकण्यान ज्या कपान आमी तांदळाची पीठ घेतिल्ली पळय न्ही 1 कप, त्याच कपान 1 कप उदक घेवप आनी तें पळय उदक सळसळ्ळें म्हणटरीर तातूंत रुचीपुरतें मीठ घालां आनी इल्लेशें 1 चमचो भर अशें तेल। 2 कप बी तशी न्ही, 1च कप उदक खतखतपाक दवरप आनी तातूंत तें मीठ आनी तेल घालां। आनी आतां हातूंत तें आमी चाळून दवरिल्लें पळय न्ही तें मिश्रण आतां आमी हातूंत इल्लें इल्लें घालया। बरें हें आतां आमी उकड ही आतां बरी अशी वयर सकयल बरी चाळून घेवया सगळी एकदम। कित्याक आमची न्ही मेजरमेंट एकदम परफेक्ट आशिल्लो, त्यामुळे आमकां आनीक उदक बी लागपाना। उदक तर तुमी वयर सकयल केलें जाल्यार तुमचें पातळ बितळ जातलें। तें जावूं जायना म्हणून ज्या वाटेन किंवा ज्या कपान तुमी हें तांदळाची पीठ घेतिल्ली पळय न्ही त्याच वाटेन 1 वाटी उदक। हें बरें आतां गरम गरम आसतनाच अशें बरें चाळून घेवया। आतां न्ही आमी हें एक मिनीट भर मातशें धांपून दवरया आनी तुमी गॅस न्ही एकदम सिमाचेर दवरप हें सगळें करतना, एकदम, नाल्यार रोखडें पोंदां लागता न्ही तें। आतां 1 मिनीट जाल्लें आसा। आतां आमी हें उगडी करून पळयलां न्ही। आतां न्ही हें आमी आतां काडून एक बावलान ट्रान्सफर करया गरम आसतनाच। आनी हाता इल्लेशें तेल लावन घेवया आमी, कित्याक मातशें पीठ गरम आसा न्ही तें। आनी आमची पिठाचो गुळो कसो आसता, पीठ आमी नॉर्मली चपात्यांची पीठ कालयता पळय न्ही तशेंच कालून घेवप। जर तर तुमचो डो एकदम घट, पीठ एकदम घट जालें जाल्यार इल्लेशें गरम उदक घेयात, पूण शक्यतो प्रमाणा भायर करनाकात। प्रमाण वेवस्थीत आसलें न्ही जाल्यार तुमकां लागना पळय। म्हाका पळय इल्लें पसून उदक लागुना पळय। तितलेंच प्रमाण घेतलें न्ही जाल्यार वेवस्थीत जाता। आतां डो बरो आमी मळून घेवया मातसो। ह्यान तांदळाची पीठ न्ही रोखडेंच कडक जावन येता।
आता न्ही हें आमी धापून कुशीन काडून दवरया. आनी हांगा न्ही हांवें इल्लेशें तांदळाचेंच पीठ घेतलां लावपाक. आनी आमी हें पळय हें आतां आमी कुशीन काडून दवरिल्लें न्ही तें पीठ घेतलां. तें परत मातशें बरें मळून घेवया. आनी हेजी न्ही दाटशें आमी तें लाटून घेवया, पीठ लावया. इतली हेजी हें दाटसाण दवरप, एकदम पातळ करप ना. कित्याक आमी कुरकुरी करतात न्ही स्क्वेर, त्यामुळे न्ही हें आमी आतां ही चपाती जी आसा पळय न्ही ती आमची गोल जाल्ली आसा न्ही ती आतां आमी सायडीक कट करून आमी स्क्वेर करून घेवया. ही पळय ही इतली न्ही इतली दाटसाण आसूं जाय. हे पळय हे पळय इतली दाटसाण ही आसूं जाय. कॅमेरा न्ही हांव घुंवळून तुमकां सारकी दाखयतां. हे पळय इतली दाटसाण ही उरूं जाय. हे पळय हें पातळ आसूं जायना कित्याक फुलूं जाय न्ही म्हणून. आतां आमी हेजी न्ही टकाटक कुरकुरे पाडया. आनी ते आमचे स्क्वेर न्ही म्हणून सारके स्क्वेर कशे येतले ते तुमी अंदाज घेयात आनी कट करात. आतां चवथीच्या दिसांनी कोणीय दारान येतात, नेवरी खावपाक सोदनात गोड गोड म्हणून. हें कितें तरी अशें वेगळें अशें ताटलेन घालून तेंचे समोर आमी दवरुपाक शकतात. हांवें जाता तितले स्क्वेर करपाचो प्रयत्न केला. हे आतां आमी ताटान काडून घेवया. आनी आतां आमी दुसरी बीन ही पळय बाकीच्योय बीन टकाटक त्यो स्क्वेर करून घेवया. हे पळय ह्या सायडीन हांवें गॅसाचेर तेल गरम करपाक दवरलां आनी तातूंत आमी ते आतां एक एक अशें करून सोडया. एक 10 मिनटां भितर जावपा सारकी ही रेसिपी आसा. तुमी मुद्दम करून पळयात. फक्त प्रमाण सारकी घेयात.
इतली कुरकुरीत जाता, तुम्ही मुद्दम पळयात. खूब म्हणजे खूब. पळय सगळे आमचे परफेक्ट फुल्ल्यात पळय, जशी जाय आशिल्ली तशेंच फुल्ल्यात पळय, सगळ्यो फुल्ल्यात. हे पळय. आनी गॅस न्ही मोठोच दवरप, गॅस बारीक दवरूं नाकात. मागीर बारीक मोठो मागीर करात, पण स्टार्टींग न्ही घालता आसतना गॅस मोठोच आसूं दे. आमची जाल्ली आसात. हे पळय एक 5 मिनटां. पळय कितलो आवाज येता पळय, कुरकुरीत एकदम कुरकुरीत जाल्यार प्लेटी घालतना सुद्दां आवाज येता पळया. बाकीचे बी आमी घालया हितून तेलान आनी बाकीचेय करून घेवया. हे पळय आवाज येता काय ना, बेस्ट असो कुरकुरीत हेजो पळयात. एकदम नांवा प्रमाणे कुरकुरीत जाल्यात. एकदम एक हांव फोडिल्लीच आसा, ती हांव फोडून दाखयता तुमकां. एकदम कुरकुरीत, नो डावट. एकदम हे पळय, हे पळय एकदम ल्हान भुरग्यां व्हड सगळ्यांक आवडटली. हे पळय हांगा न्ही हांवें एक बावल घेतला आनी तातूंत न्ही इल्लेशें मीठ घेतलां. तितून न्ही चाट मसाला 1 चमचो, मिरसांगेचो पिठो आनी मॅगी मसाला. तुमी न्ही हांगा पाव मसाला घेयात, पाव भाजी मसाला खूब टेस्टी लागता. पूण म्हजे कडेन नाशिल्लो म्हणून हांवें मॅगी मसाला घेतला. हे सगळे मसाले न्ही एकजीव करया. हे पळय आनी हातून न्ही ते कुरकुरी सगळे आमी घालून घेवया. हे पळय आनी हे न्ही आमी ह्या मसाल्यान न्ही मिक्स करून घेवया. हे पळय वेवस्थीत मिक्स एकदम बाजारांत मेळटात तशी जाल्यात काय ना, दिसतात काय ना. तुमकां न्ही मिरसांगेची तिखसाण वाडयल्यार तुमकां जाता जाय जाल्यार. अशें चाट मसाला घाला न्ही एकदम सुंदर अप्रतीम लागतलो. चला तर परत मेळुया अशीच एक रेसिपी घेवन. तोपर्यंत देव बरें करूं आनी म्हाज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करात.